सभापती महोदय, कोलवाळ हांगासल्या बंदखणीच्या आधुनिकीकरण डिसेंबर 2005 capabilities and reduce the response time to emergencies and disasters. Speaker sir, fire station at the Valpai will be inaugurated soon and the fire station at the Electronic City 2M, Bicholim and Vasco will be completed this year. Prosecution. सभापती महोदय, प्रोसिक्युशन खात्याक दिल्ले वाटप 23 कोटी रुपया इतले आसा. सभापती महोदय, क्लीन क्रिमिनल लॉ यशस्वी चालीक लावपा खातीर अधिकारी पावण्याचेर चड पदां तयार करून प्रोसिक्युशन खातें घटमूट करपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. दर एक जिल्ह्यात जिल्लो संचालनालय स्थापन करपाच्या वांगडाच वकिला खातीर आमी ई-लायब्ररी स्थापन करतले. सैनीक वेलफेअर. सभापती महोदय, राज्य सैनीक महामंडळाक 2 कोटी 65 लाख रुपयाचे वाटप आसा. सभापती महोदय, गॅलंट्री पुरस्कारांचे चक्रमाळे अंतर्गत मेळोवपी अनुदानाच्या आर्थीक वर्सा सावन वाडोवपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. पब्लिसिटी आर्ट एंड कल्चर एंड लँग्वेज. ह्या वर्सा 111.62 कोटीची तरतूद केल्या. सभापती महाशय, गोंयांत दर वर्सा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या कलाकारांचे कार्यक्रम जावचे म्हणून अशे कार्यक्रम जंय 2,500 पेक्षा चड प्रेक्षकांची उपस्थिती अपेक्षित आसा ताका लागपी विविध खात्यांचे शुल्क 1 लाख रुपया मेरेन मर्यादीत आसतलें. अशा कार्यक्रमांक मंजुरी दिवपा खातीर सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट यांच्या अध्यक्षतेखाला विविध संबंधित खात्याचे अधिकारी सदस्य म्हणून आसपी समिती स्थापन जातली. ह्या भायर अशा कार्यक्रमांक आसपी तिकेटीचेर SGSTच्या 50% रिफंड दिवपाचोय हांव जाहीर करतां. त्याच प्रमाण गोंयांत थीम पार्क स्थापन करपाच्या खातीर गुंतवणूकदारांक वेगवेगळे प्रोत्साहन दितले. सभापती महाशय, तरणाट्यां मदीं पत्रकारिते बद्दल रुची निर्माण जावची म्हण सरकारी महाविद्यालयांत जर्नलिझम क्लब आमी प्रोत्साहीत करतले. ह्या भायर ह्या खात्या मार्फत प्रत्येक पत्रकारिता आस्थापनाक एक एप्रेंटीस खातीर आर्थीक मंजुताय बी करपाची आमी थारायला. सभापती महाशय, सेवानिवृत्त जाल्ल्या पत्रकारांक मेळटा त्याच धर्तीचेर निधन पाविल्ल्या पत्रकाराच्या कुटुंबाकूय बी पुराय फॅमिली पेन्शन दिवपाचे आमी थारायला. सभापती महाशय, राज्य माहिती आयोगा खातीर स्वतंत्र इमारत बांदपाची प्रक्रिया आमी सुरू करपाचे थारायला. Speaker sir, henceforth the Department of the Information and Publicity shall be publish a calendar of all the major government as well as the private programs which shall be ready to refer to the public and tourists for planning their schedule. The calendar for this year is enclosed in Annexure L to this speech. Speaker sir, my government will notify the state advertisement policy shortly for conducting the state film state film festival, and if the ESG has been provided with an increased support of rupees 20 crores. Archives. सभापती महोदय, आर्काइव्स खात्याक 25-26 ह्या वर्सा खातीर वट्ट 25 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, गोंयचे दायज आनी कला संबंधी वेगवेगळ्या एजन्सी कडेन आशिल्ल्या सगळ्या ऑडिओ कॅसेटचो आनी हेर संबंधी साहित्याचें संकलन करपा खातीर आनी एकाच सुवातेर सांठोवन दवरपा खातीर गोवा स्टेट ऑडिओ व्हिज्युअल आर्काइव्स स्थापन करपाचो हांव प्रस्ताव मांडटां. सभापती महोदय, गोंय भौशीक नोंदी कायदो चालीक लावपाच्या हेतून आर्काइव्स खात्याच्या अधिपत्या खाला 1 कोटीची तजवीज करून नोंदी संवर्धन, नोंदीचे डिजिटलीकरण आनी नोंदी अधिकाऱ्याक प्रशिक्षण दिवप, केमिकल खरेदी करपाक आनी प्रयोगशाळा स्थापन करपाक अश्यो साबार गजाली करतले. सभापती महोदय, आमचो आदलो समाज संस्कृताय आनी राजकारण हाची नोंद आशिल्ल्या हँडरिटन स्क्रिप्ट राखण करपाच्या हातून हांव एक खाशेलें विंग स्थापन करपाचो प्रस्ताव मांडटां. सर्वेक्षणांतल्यान स्क्रिप्ट सोदून काडप आनी सर्वेक्षणा उपरांत ताचे डिजिटलायज पद्दतीत संवर्धन करप आनी कार्यशाळा, प्रशिक्षण शिबिरां आनी परिसंवाद हांच्या माध्यमांतल्यान जागृताय निर्माण करप अश्यो साबार गजाली हे विंग करतले. Speaker sir, my government intend to set up Goa State Mission for Manuscript with a vision of the innovative research initiatives to undertaken survey of the manuscript and its conservation by using the advanced technologies to carry forward the Gyan Bharatam vision of the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. My government has also undertaken the production and
an animated film series on the Goan freedom struggle, which will be released this year. आर्कोलॉजी सभापती महाशय, डिपार्टमेंट ऑफ द आर्कोलॉजी खातीर 47 कोटी रुपयाची आर्थीक तरतूद केल्या. सभापती महाशय, या खात्या अंतर्गत एक खास कृती दल स्थापन करून गोंय राज्यांतल्या स्मारक स्थळां आणि अवशेष हांचे सर्व आर्थीक वर्सा पूर्ण जातले. स्पीकर सर, द म्युझियम एट द म्हालसा नारायणी टेम्पल एट वेर्ना will be completed this year. सभापती महाशय, सकयल दिल्ले प्रकल्प आमी चालीक लावपाचे थारायला. It is an restoration of the Kolwal Fort, Bardis. It is an implementation of the Heritage Policy 2025 for the Goa State. The construction of the Saptakoteshwar Temple, Diwar, Tiswadi. Development of the museum temples at Goa Punya Bhumi, Gomantak. At Verna, development of the Tandur Heritage Village, Tandur. And development of the Kundle Heritage Circuit and restoration of the Shapura Fort, 3 koti. Restoration of the chapel, Mount Old Goa. त्याचबरोबर रिस्टोरेशन ऑफ द जैन बस्ती बांदोडा, काब दी राम फोर्ट आणि रिस्टोरेशन ऑफ द मार्मागोवा फोर्ट सगळे मिळून 71 कोटी रुपया. गोवा गॅझेटर सभापती महाशय, गोवा गॅझेटरा खातीर 1.5 कोटीची तरतूद केल्या. तज्ञांच्या मार्गदर्शना खाला स्टेट अटलास ऑफ गोवा करपाचें काम आमी हातात घेवपाचें थारायलां. राजकीय इतिहास, सोशल मायग्रेशन, आर्थीक परिस्थिती, लोकसंख्या हाचो लेखाजोखा आसपी तालुका लेवल गॅझेटर्स तयार करपाचो हांव जाहीर करता. प्रायोगिक तत्वाचेर उत्तर आनी दक्षिण अशा दोनूय जिल्ह्यांत एक तालुको ह्या वर्सा आमी वेंचतले. भारत सरकारान गोंय राज्या खातीर ट्रायबल गॅझेटर तयार करपा खातीर 15 लाखाची रक्कम मंजूर केल्यात. हें सांगता आसतना म्हाका खोशी जाता आनी येवपी वर्सा सावन ह्या संबंदी आमचें काम सुरू जातलें. सभापती महोदय महाशय, ऐतिहासीक दस्तऐवज सोंपेपणान उपलब्ध जावचो म्हणून पोर्तुगीज भाशेंतले दस्तऐवज इंग्लीश आनी स्थानीक भाशेंतल्यान अणकार करपाचोय आमी थारायला. आर्ट अँड कल्चर सभापती महोदय, कला आनी संस्कृती खात्याक 245 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. गोंयची कला आनी संस्कृतायक चित्रीत करपी थळावे ग्रुप्स हांगा संवसारभरात गोंयचे खाशेले सांस्कृतीक दायज दाखोवपा खातीरय बी आदार दितले. सभापती महोदय, संगीत, नाच, तियात्र, दृश्य, कला, साहित्य आदी मळार विद्यार्थी सरकार मांडटा. साकवाळे हांगाचे रवींद्र भवन रोखडेच लोकां खातीर सुरू जातले. म्युझियम, द एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द म्युझियम इज 14 कोटी रुपया. स्पीकर सर, द एक्झिस्टिंग बिल्डिंग ऑफ द गोवा स्टेट म्युझियम विल बी अपग्रेड अँड द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिल्डिंग द हाऊसिंग द गोवा स्टेट म्युझियम will be the commence from this year. I also propose to dedicate the gallery to display the paintings of Sri Mario Miranda in the Goa State Museum. Official language. सभापती महोदय, राज्यभाषा खात्याक 15 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. थळाव्या भाशेच्या मळार उत्कृष्ट कामगिरी करपी लोकांक दिवपाच्या पुरस्काराचो बॅकलॉग म्हज्या सरकारात भरून काडला. म्हज्या सरकारान हे खातें घटमूट केलां आनी प्रशिक्षण, सेमिनार आनी कोंकणींतल्यान अणकार अशे साबार उपक्रम राबयत आसात. गोवा कोंकणी अकादमी, गोवा मराठी अकादमी, तालगादो कोंकणी अकादमी, कोंकणी भाशा मंडळ आनी कोंकणी परिशद हांकां निधी दिवपा खातीर 6.5 कोटीची तरतूद केल्या. सरकारी कामकाजात कोंकणी भाशेचो वापर वाडचो म्हणून हांव समिती स्थापन करपाचें जाहीर करतां. ही समिती सगळे सरकारी अर्ज, पत्रव्यवहार हेजो मॉडल फॉर्मेट्स कोंकणी भाशेत तयार करून जनतेक उपलब्ध करून दितली. स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेअर्स. सभापती महोदय, खेळा आनी युवा वेव्हार खात्याक वट्ट 202 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सकयल दिल्ली कामां ह्या वर्सा आमी पुराय करतले. प्लेग्राउंड डेव्हलपमेंट एट मडकय, नेतुर्ले, परत वेल्ला, मांद्रे, सडा, वास्को, गिरदोलीम, पारोडा आनी कुंभारजुवा. फुटबॉल डेव्हलपमेंट एट द शिर्ली, कोलवा. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एट द कुर्तोरीम, बाणावलीम आनी क्रिकेट पीच एट द कुंकोलीम. सभापती महोदय, राज्यभरातल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी आशिल्ल्या खेळा सुविधेच्या पुराय क्षमतेन प्रॉडक्टिव्हिटीचो वापर जातलो. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान फोंडे आनी सांखळे हांगासर 2 खेलो गोवा सेंटरची स्थापना केल्यात. फुडल्या आर्थीक वर्सा सावन आनीकूय केंद्रां आमी स्थापन करतले. लॉ अँड ज्युडिशरी. लॉ. सभापती महोदय, कायदो आनी नगरपालिके खातीर न्यायपालिके खातीर 107 कोटी रुपयाचो वांटप केला. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान सगळे कॉशी ज्युडिशियल प्रधिकरणाचे कॉम्प्युटरायझेशन
आणि डिजिटलायझेशन करपाचो एक प्रगतीशील प्रकल्प सुरू केला, ज्याचो हेतू त्याच्या कार्यपद्दतीक बदल हाडप आणि कार्यक्षमता वाडप हो आसा. सुरवेक 6.88 कोटीचे रुपयाचो खर्च ह्या उपक्रमाक येतलो. हो उपक्रम पारदर्शक, जापसालदार आणि नागरिकांक अनुकूल न्याय व्यवस्था स्थापीत करपाचो यत्न करतलो. तशेंच प्रक्रिया सुलभ करपा खातीर आणि निकाल सुदारपा खातीर तंत्रगिन्यानाचो वापरय जातलो. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान हालींच मेर्शे हांगासर एक अत्याधुनीक डिस्ट्रिक्ट आणि सबऑर्डिनेट न्यायालय संकुलाचें उक्तावण केलां. तातूंत आधुनीक सुविधां सज्ज आशिल्ले 19 कोर्ट हॉल तशेंच ऑडिओ, व्हिडिओ आणि आभासी व्हर्च्युअल आयकुपी सुविधाय आसा. हो ऐतिहासीक प्रकल्प जो अंदाजे 200 कोटी रुपया खर्च करून पुराय जाला. तो न्यायालयीन उदरगत करपा खातीर मुळावी बांदावळ आणि नागरिकांक बेगिनात बेगीन न्याय मेळोवन दिवपाच्या सरकारान वचनबद्धतेचेर भर दिता. तशेंच मडगांवांत नव्या नागरी आणि फौजदारी न्यायालयाची इमारत डिसेंबर 2025 मेरेन पुराय जातली. नोटरी सर्विसीस. सभापती महोदय, नोटरी सेवे खातीर 52 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सब रजिस्टर उप कार्यालयाक भेट दिवपी लोकांक सुखद आणि आधुनीक सुविधा दिवपाच्या हेतून बार्देस आणि दिवचल तालुक्यात 2 आदर्श कार्यालयां स्थापन करतले. मेस्टेनियस पब्लीक ग्रीव्हन्सीस. सभापती महोदय, पब्लीक ग्रीव्हन्सीस खात्या खातीर 4 कोटीची तजवीज केल्या. सभापती महोदय, म्हजें सरकार नवो मोबायल ॲप तयार करपाच्या प्रक्रियेत आसा, ज्यात सामान्य लोकांक आपल्यो कागाळी तक्रार नोंद करपाक मेळच्यो. टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ द पब्लीक सर्व्हिस ॲक्टच्या कायदेशीर तरतुदी खरपणान अंमलबजावणी करपा खातीर एक नवें पोर्टल सुरू करतले. संबंदीत खात्यांनी ज्या लोकांक ताचे सेवा मर्यादीत वेळा भितर दिवंक ना अशा लोकांक ह्या पोर्टलाचेर आपल्यो कागाळी तक्रार नोंद करपाक शकतले. सभापती महोदय, म्हज्या सरकारान 15 ऑगस्ट 2024 पर्यंत मुख्यमंत्री हेल्पलायन 9319828581 ही सुरू केल्ली आणि ह्या वर्सा सावन म्हज्या सरकारान राज्यांतल्या उरिल्ल्या सगळ्या खात्यांक ऑनबोर्ड करतले. ह्या सभागृहाक सांगपाक म्हाका खोस भोगता की सीएम हेल्पलायनीचेर नोंद जाल्ल्या 1053 कागाळी मदल्या 96% कागाळी सुटाव्यो केल्यात. प्रिंटींग अँड स्टेशनरी. सभापती महोदय, प्रिंटींग अँड स्टेशनरी खातीर 27 कोटी रुपयाची तरतूद केल्या. सभापती महोदय, आयडीसीन दिल्ल्या जमनीत प्रिंटींग प्रेस स्थलांतरीत करपाची प्रक्रिया ह्या वर्सा सुरू जातली, ज्यातून अत्याधुनीक प्रिंटींग यंत्रां आणि एडवान्स डिझायनिंगची साधनांय आसतली. IT मुळाव्या साधन सुविधांचो दर्जो वाडोवपाचो, प्रमाणीत आणि अप्रमाणीत अर्ज ऑनलायन जारी करपा खातीर आमी ऑनलायन इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट सिस्टम चालीक लायतले, जेका लागून इंडेन वेवस्थापन प्रक्रिया सुटसुटीत जातली आणि जेका लागून सरकार आणि सामान्य लोकांक छापिल्लें साहित्य बेगिनात बेगीन मेळटलें. लॉटरीज. सभापती महोदय, लहान बचत आणि लॉटरी खात्याक 39 कोटी रुपया दिल्यात. सगळ्यो राज्य लॉटरी चालू आसात आणि राज्य खात्या कडल्यान वर्सुकी 25 कोटी रुपयाची येणावळी मेळटा. एक्सायज. सभापती महोदय, अबकारी खात्याक 30 कोटी रुपयाची तरतूद केल्यात. गोंय राज्यांत विकपाक येवपी सोऱ्याच्या खरेपण प्रामाणीक करपा खातीर आनी पॅक केल्ली सोऱ्याची बाटली डबे ट्रॅक करपा खातीर अशा सगळ्या साहित्याचेर ह्या वर्सा सावन होलोग्राम मार्कर बसोवपाचो प्रस्ताव हांव मांडटां. ह्या मार्कराक लागून उत्पादनाचो पावंडो ते गिरायक पावा मेरेन हालचालीचेर लक्ष उरतलें. कॉर्पोरेशन अँड ऑटोनॉमस बॉडी. वेगवेगळ्या क्षेत्राक आणि उद्देशाक पाळो दिवप सरकाराची जायती महामंडळां आणि संस्था आसात, पूण ह्या सगळ्या संस्थांक भौसांचो सगळ्यांत बरी सेवा करप एक सामान्य ध्येय दवरून वावुरतात. ह्या सगळ्या संघटनाक स्वयंपूर्ण जावपाक ह्या प्रवाहात सरकारा वांगडात येवन राष्ट्र निर्मिती कार्यावळीक योगदान दिवपाक हांव उलो मारतां. द एलोकेशन फॉर द सम मेजर कॉर्पोरेशन अँड ऑटोनॉमस बॉडीज is enclosed in Annexure K. पार्ट बी. सभापती माशे, आता हांव कराच्या संबंधी प्रस्तावा कडेन वतां. फाटल्या कांय वर्सां सावन सामान्य मनशाचेर हांवें कर वाडीचो भार घालूंक ना. महसूल गळती आडोवप, बनावट लाभार्थ्यांची नांवां घाळप, सक्त अंमलबजावणी ह्याच माध्यमांतल्यान आमी रेव्हेन्यू सरप्लस जावन
अंत्योदय तत्वाचेर गोयच्या जनतेच्या आकांक्षाची पूर्तता करतात. ह्याय वर्सा गोयच्या जनतेक कसल्याच वाडीव कराचो भार आसचो ना. सभापती महाशय, अनुपालनाचो भार कमी करपाच्या दिशेन एक पावल हांव वॅट कायद्यात सुदारणा प्रस्तावित करता. ह्या सुदारणेक लागून 2500 ल्हान वेपाऱ्यांक कॉम्पोजिशन स्किमी खातीर वार्षिक ऑप्शन दिवपाची आवश्यकता आसची ना. डीलर स्वइच्छेन भायर सरपाची इच्छा व्यक्त करिना वा ताची उलाढाल पात्रता मर्यादेपेक्षा चड जायना तेन्ना मेरेन ह्या पर्यायाची वैधता कायम आसतली. उद्योगीक संघटनेक विनंती प्रमाण वॅट लिगसी डिस्प्यूट सुटावो करपा खातीर वन टायम सेटलमेंट येवजण रिइंट्रोड्यूस करपाचो हांव प्रस्ताव दवरतां. सभापती महाशय, सोऱ्याच्या एक्सायज आनी वॅट हाचेर खूब अशे कर भरपाक पडचे न्हय म्हणून तशेंच ईज ऑफ डुईंग बिजनेस आनी कॉम्प्लायन्सीस बर्डन उणो करपा खातीर हांव विविध एक्सायज ड्युटी स्लॅब एकठांय करून चडांत चड 5 स्लॅब मेरेन रॅशनलायझेशन करपाचोय प्रस्ताव मांडटा आनी तशेंच सोऱ्या खातीर सिंगल पॉयंट टॅक्सेशन सुरू करपाचो प्रस्ताव मांडटा. हाच्या फुडें एक्सायज ड्युटी दर वर्सा नव्यान अधिसूचीत जातली. सभापती महाशय, रियल इस्टेट क्षेत्राक तेंको दिवपाच्या नजरेन इन्फ्रास्ट्रक्चर टॅक्स 2 टप्प्यांनी भरपाची सवलत मेळटली. पयलो टप्पो म्हटल्यार टॅक्निकल क्लियरन्स घेतना 50% आनी उरिल्ले 50% रक्कम ऑक्युपन्सी मेळटना भरपाची सुविधा आसतली. तशेंच नागरिकांक पेनल्टी भरिनासतना ट्रान्सफर ऑफ इममुवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करपाक मेळचे म्हणून एमनेस्टी स्कीम करपाचोय प्रस्ताव हांव मांडटां. माननीय सभापती आणि माननीय सदस्यगण, अंत्योदय, ग्रामोदय, सर्वोदय या त्रिसूत्रीच्या आधारावर गोवा राज्याचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे असा दृढ संकल्प घेऊन माझे सरकार कार्यरत आहे. समाजाच्या अंतिम घटकापर्यंत विकासाचा उजेड पसरावा, गावचे आर्थिक व सामाजिक सशक्तीकरण व्हावे आणि समाजाचा सर्वांगीण उत्कर्ष व्हावा या दिशेने हा अर्थसंकल्प एक महत्त्वाचं पाऊल ठरते. सभापती महाशय, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे तो आपुले, तोची साधू ओळखावा, देव तेथेच जाणवा या शब्दात संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांनी दाखवलेली वाट हीच माझी प्रेरणा आणि माझ्या प्रशासन व्यवस्थेचे मार्गदर्शन नीती आहे. फक्त धोरणा योजून आखून चालणार नाहीत, त्याची रितसर अंमलबजावणी झाली पाहिजे आणि भान राखून माझे प्रशासन कार्यरत आहे. सभापती महाशय, गोव्याच्या जनतेचे मला मुख्यमंत्री या नात्याने त्याची सेवा करण्याची संधी दिल्याबद्दल मी सदैव कृतज्ञ आणि नतमस्तक आहे. त्यांचा विश्वास, स्नेह यांना मी पात्र ठरावे म्हणून मी परोपकारार्थ इद शरीरम हे जीवन लोकसेवेसाठी आहे या भावनेने आणि पूर्ण निष्ठेने माझे कर्तव्य पार पाडत आहे. हा अर्थसंकल्प गोव्याच्या दैदिप्यमान भविष्याचा आलेख देणारा दस्तऐवज आहे आणि एक समृद्ध, आत्मनिर्भर आणि न्याय समाज व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे. प्रत्येक गोयकाराच्या जीवनात आमूलाग्र बदल आणून त्यांना स्वाभिमानाने जगता यावे, त्याची मूलभूत गरजाची पूर्तता व्हावी आणि माननीय मोदीजीच्या संकल्पनेतला साकार होणाऱ्या नवभारत, विकसित भारताच्या माध्यमातून अपेक्षित सर्व लाभ मिळावेत या दृष्टीने माझ्या मंत्रिमंडळातील सहकारी, आमदार आणि प्रशासन कार्यरत आहेत. वैयक्तिक टीका, बेशूट आरोप, संभ्रम निर्माण करणे अशा विविध अडचणीवर मात करत एक सकारात्मक आणि विकासाभिमुख प्रशासनाचा वास्तुपाठ घालावा हीच माझ्या सरकारची प्राथमिकता आहे. म्हणूनच आपापसातले हेवेदावे बाजूला सारून गोव्याच्या जनतेच्या सर्वांगीण विकासाखातीर वयम पंचाधिकम शतम या महाभारतातील उक्तीप्रमाणे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाने एकसंध येऊन सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास, सबका प्रयास याच आपल्या देशात एक अभिनव उदाहरण निर्माण करूया अशी मी सर्वांना साथ देतो. जय हिंद, जय गोवा. पुढे होत्या
वर्ष 2025-26 खातीर लेखा अनुदानाचे सादरीकरण भासाभास आनी मंजुरी. मुख्यमंत्र्यान 2025-26 खातीर लेखा अनुदान सादर करचें. स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री. Sir, I present the statement on vote on account for the year 25-26. आता आमी वर्ष 2025-26 खातीर लेखा अनुदान चर्चेक घेवया. वर्ष 2025-26 खातीर लेखा अनुदान निवेदन सभागृहाच्या बिल जेंकां मान्य आसा ताणें म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. वर्ष 2025-26 गोंय विनियोग लेखा अनुदान विधेयक 2025 एका मिनिटात पाच महिन्याचं वोट ऑन अकाउंट घेता. स्पीकर सर, एका मिनिटात सांगून स्पीकर स्पीकर सर, एका मिनिटात स्पीकर सर, पास करपाचें जाल्यार स्पीकर सर, वाट रे. आता मुख्यमंत्र्यान गोवा विनियोग विधेयक 2025 लेखा अनुदान सभागृहात सादर करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to vote to introduce the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2025. येस. प्रश्न असो आसा, गोंय विनियोग विधेयक 2025 लेखा अनुदान विधेयक मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. काय मुख्यमंत्री उलोवप ना. अरे सदां लिडर ऑपोजिशन तरी उलयता आयन. Sir, I request to introduce the bill of the Goa Appropriation Vote on Account Bill 2025. गोंय विनियोग विधेयक 2025 लेखा अनुदान मांडलें. मुख्यमंत्री विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request to introduce the bill Goa Appropriation Vote on Account Bill 2025. येस. स्पीकर सर, Sir, pass. स्पीकर सर, आज जे माननीय पास करपाचें. स्पीकर सर, वोट ऑन अकाउंट 5 महिन्याचो घेता तेका मागीर उलोवपाचेर टायम आसा. 10 मिनिटांचेर उलयता. 5 महिन्याचो अकाउंट बजेटाचेर उलय मरे. 10 बजेटाचेर केन्ना हिस्ट्री जातली. स्पीकर सर, कांयच ना, मागीर उलयता. हो जो रोहन काउंटी आसोता केन्ना उलोवपाक कन्सिडरेशनाचेर उलोवपाक दिने. विधेयक विचारून घेवचें. विचार. हय. स्पीकर सर, Sir, I request to introduce the bill of the Goa Appropriation. Speaker, sir, vote on account. अरे माय वोट ऑन अकाउंटाचेर कितें उलोवप ना. हय. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. अरे हो नये कायदो येयला. हय म्हणटाचें म्हणणें विधेयक विचारून घेवपाचो प्रस्ताव मांडला. हांव आतां अरे जुलैन कित्याक आज वोट ऑन अकाउंट इट इज अ राइट टू स्पीक ऑन एवरी मोशन. नाल्यार रे पास जालें. बिल पास जालें. स्पीकर सर, अरे ते सगळे घेतला मरे. पास जालें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. हय. ए सालाजार मरे. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कलम 2, 3 परिशिष्ट कलम 1 नो कॉन्फिडन्स जालें. सूत्र आनी प्रतिमत्वाचो विधेयकाचे भाग जाल्यात. लास्ट दिसार कित्याक केस मुख्यमंत्री विधेयक मान्य घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. माननीय मुख्यमंत्री पासिंग. pass the bill. I request to pass the appropriation bill. प्रश्न असो आसा, विधेयक मानून घेवचें. अरे जेका बाबा. मान्य आसा ताणें मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ना. होय. अरे हय म्हणटाचें म्हणणें राजदंडा खेळ आज घालता रे. म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. गोंय विनियोग विधेयक 2025 झालं रे. मान्य जालां. येस. अरे स्पीकराक तरी उश घालू नका. स्पीकर सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर. निदान स्पीकराक तरी घालू नका. इतके दीस उलोवंक दिला तुमकां. वचून बसात. समारोपाचें उलोवप करता. माननीय सदस्य, निदान सोबाना आहे. आमी 24 मार्च 2025 हे तारखेर सोबाना आहे. सोबाना. गोंय राज्याचे 8वें युरे एलोपीक तरी सोबाना आहे. सोंपता. एलोपीक सोबाना रे. 20 वरां 40 मिनटांच्या कालावधीत 3 बसका जावन सभागृहाच्या म्हत्वाचे अशें अर्थपूर्ण अशें कामकाज जालें. ह्या अधिवेशनात मानाधीक राज्यपालांच्या अभिभाशणाचेर उपकार मानितना प्रस्तावाचेर उलोवप जालें. उपकाराच्या उपकाराचें उलोवप मानधन करून दुसऱ्याचें कामकाज जालें. ह्या अधिवेशनात 2025 अधिवेशन जालें. प्रश्न अशें जाले तातूंतल्यान फुडल्या अधिवेशना खातीर मुखार जाले.
कामकाज सल्लागार समितीचा दुसरे अहवाल सभागृहात मांडले. ओतून बसात मी ओतून बसात. या अधिवेशनात 12 शोक प्रस्ताव आणि 26 विधान अभिभाषणाचे प्रस्ताव आले. हे प्रस्ताव सभागृहात एकमताने मांडून घेतले. या भायर सरकारच्या कडल्यान 216 कागदपत्रां सभागृहात मुखार आयली. 48 शून्य उल्लेख जाले आनी 6 लक्षवेधी सूचना सभा मुखार आयल्यो. अनुदान पुरवण्यो मागण्यो 2024-25 तिसरो बेच सभागृहात मुखार मांडलो. ताचेर विचार विनिमय जावन सभागृहात तांचे संमत केले. ताच्या उपरांत गोंय विनियोग विधेयक 2025 मांडून विचारांत घेवपाक सभागृहात मांडले. सभागृहात संमत केल्ल्या 4 विधेयकांक मानाधीक राज्यपालांच्या संमती दिल्याचे सभागृहांच्या निर्देशन आयले. 8 सरकारी विधेयकां सभागृहातून मांडून विचारांत घेवन सभागृहात संमत केली. द गोवा आउटडोर ॲडव्हर्टायजमेंट रेग्युलेशन अँड कंट्रोल बिल 25 सभागृहात विधेयकाक निवड समिती मुखार धाडले. डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि 2025-26 मांडले. तेच प्रमाण 2024 विधेयकाक तांणी ताच्या अनुषंगान गोंय विनियोग विधेयक संमत जाले. ह्या विधेयकांत आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स आणि सरकारी आश्वासनाचेर समितीचो दुसरो आणि तिसरो अहवाल मांडलो. ह्या अधिवेशन यशस्वीपणान करपा खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत विरोधी पक्षनेते, युरिया आलेमांव मानाधीक उपसभापती तशेंच हांचे खूब मोलाचे वांटो आशिल्ल्या सगळ्या मंत्री तशेंच गोंय विनियोग सचिवान श्रीमती सहकार्य केलें म्हणटा बस आता. अरे सहकार्य केलें म्हणटा बस थंय. सुरक्षा जांच करपाक सहकार्य केलें घेतली. ताच्या संचालक महासचिव सगळ्यांचे हांव आभार मानता. तशेंच चॅनल दूरदर्शन आकाशवाणी ह्या प्रतिनिधी सगळे म्हणून राष्ट्रीय स्तरावर त्यांच्या सहकार्य केले. सभापती सदांच लोकांच्या आणि लोकशाहीच्या कल्याणा खातीर सभागृहाचे कार्यपद्धती यशस्वी रितीन पालन केलें. अधिवेशन यशस्वी रितीन पुराय केलें. खातीर हांव सगळ्यांक वांगड्यांक शुभेच्छा दिता. आता आमी राष्ट्रगीता खातीर उबे रावया. येस, राष्ट्रगीता खातीर उबे रावया. सभागृहा मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह अनिश्चित काला खातीर स्थगीत करता.